नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकर सविस्तर खबरां आदी हेडलाइन्स ब्रॉट यू बाय पंचामृता। रामा हल्ल्याच्या केशींत 7 जाणांक उखल्ले। हल्ल्याचो हेतू अजून अस्पष्ट। व्हिडिओ काडटल्याचो फोन अजून रिकवर जायना। मायकल म्हणटा मास्टर माइंडाक सोदात। रामा सेक्युरिटी खासा वॉर्डांत। आमदार गोविंदाचे प्रताप गोंयकारांनी पळयले। तो बरो कलाकार। गोमंत भूषण भेटोवया। मंत्री तवडकाराचे थोमणे। गोविंदान केल्ले तवडकाराचे कार्यक्षमतेचेर आरोप। काणकोणा हायवेर माश्या 2 कंटेनरांनी रस्त्यावेल्या 11 गोरवांक चिड्डिली। सगळीं गोरवां सोंपलीं। गाडयांचें लुकसाण। गोरवांचो बंदोबस्त करात लोक मागतात। कोडार IIT प्रकल्प मोठे स्कॅम। पंच आमदार मंत्र्यां सयत मुख्यमंत्र्याचोय हात। RGPचो सरकाराचेर फार। थळावो आमदार मंत्री खंय लोकांक भिता। बेतालबाटी बसी पोंदा 72 वर्सांचे जाणटे बायलेक आगताक मरण। बसींतल्यान देंवली त्याच बसीच्या फाटल्या टायरा पोंदा गेली। बसीच्या ड्रायव्हराक धरलो। बीजेपीच्या गोंयांत 4 लाख मेंबर। कॅबिनेटांत इम्पोर्टेड मंत्री कित्याक आपाचो प्रस्न। दामो म्हणटा बीजेपीच्या कचेरेंत घुसखोरी केली म्हूण ट्वीट। मर्यादेंत रावन आंदोलनां करात। दोगा मुखेल पदाधिकाऱ्यांच्यो सयो नासतना रोहन गांवस देसायाचें नॉमिनेशन BCCIच्या वेंचणूक अधिकाऱ्यान मानून घेतलें। JCAच्या हायकोर्टांत आव्हान। रामा काणकोणकाराचेर हल्ल्याचे केशींत आतां मेरेन 7 जाणांक उखल्ल्यात। हल्ल्याचें खरें कारण 48 वरां उपरांतय स्पश्ट जायना। हल्ल्या वेळार एकलो व्हिडिओ काडटालो। ताचो फोन खंय अजून रिकवर करूं ना। रामाचें लोकेशन गँगाक कशें कळ्ळें तोय प्रस्न। रामाची भलायकी सुदारता ताका पुलीस सेक्युरिटींत खासा वॉर्डांत शिफ्ट केला। Panji police have arrested 7 persons for allegedly attempting to murder activist Rama Kankunkar. But this case cannot be called solved as several crucial questions remain unanswered. The biggest question is the motive behind the brutal daylight assault in a busy locality like Karanjle. Even after more than 48 hours of the attack and hours of intense custodial interrogation of arrested accused, police have yet to pinpoint the exact reason for targeting Rama Kankunkar. CCTV footage of this incident shows that one member of the gang is filming the assault on a mobile phone. But police have so far failed to recover the device, which could be a vital piece of evidence. Another mystery is that how the gang knew that Rama Kankunkar would be present at that particular time and place. The most pressing question remains unanswered. Were only the arrested accused persons behind the attack, or was it part of a larger conspiracy with someone still hiding in the shadows? Meanwhile, Rama Kankunkar is reportedly safe and recovering at GMC under strict police protection. Mukesh Kumar for Prudent. मुख्यमंत्री भिवपाची गरज ना म्हणटा जाल्यार ताणें उतर सिद्ध करचें। रामाच्या हल्ल्या फाटलो मास्टरमाइंड सोदचो। सरकारांतलोच आमदार मायकल उलयला। हल्ल्या फाटलो खरो हेत सोदून काडटा जाल्यार उत्तर गोंय SPचे खंय स्वता मेळून उपकार मानूंक तयार। Chief Minister has to
not come down under pressure from anybody. Where all this type of issues are concerned. आणि जे कोण असले एंटी सोशल एलिमेंट्स आहा कंटिन्युअसली लोकांक हार्म करता ते पयशे घेवन वा आनी कितें घेवन सेम गायज वर इन्वॉल्ड इन मांद्रे. हांव गेल्लो मांद्रे फ्रंटान आसलो. म्हटलें की तांकां अरेस्ट केलें म्हणून. अरेस्ट करूंक ना. ते तेंचो मोडस ऑपरंडीड आहा. जेन्ना कांड करता ते सोमते वचून सरेंडर जाता. म्हणजे सांगता उमके सजेर आमी आहा म्हणून तांकां वचून पुलीस धरता. ताका सरेंडर म्हणा हें म्हणना. अटक केल्लें म्हणना. ताका अटक करिना. तेन्नाय सेम इन्सिडंट मांद्रे. तांकां धरले. तांकां नेक्स्ट डे जमानत जाली बेल विदीन 24 hours. सो अशें दिसता की जो कोण सांगता हांकां मार म्हणून तो त्या मनशाक धरपाची गरज. आनी ते मनशाक धरितूच जाल्यार फुडले कन्क्लुजनाक आमी येतले. वी वील कम टू अ कन्क्लुजन दॅट द नेक्सस वीच वॉज देर or which is there has been broken. सो अदरवायज कितें जाता ते तांकां अटक जाली. अटक म्हणजे कितें ते अशें बिचार वचून न्हिदलेले काय सनबेदींग करताले ते अटक जाली म्हणून. म्हणजे तिंगा वचून धरले आनी हाडले तांकां. अरे तांकां अटक जावंक ना. ते उमके सदेर रावले आनी तेणी इन्फॉर्मेशन दिलें की आमी सदेर आहा आमकां बाबा तुमी धरून व्हरा म्हणून. सो हे सगळे जे प्रॉम्प्ट एक्शन जे जाला तेचेर कन्क्लुजन कितें. तांकां सोपण पडलें. तांकां मारपाक रामा काणकोणकराक मारपाक सोपण पडलें. आयज जो तो तांकां मारला फाल्यां आमकां मारूंक शकता. रामा काणकोणकराक कोणें मारलो जाल्यार आमकां मारूंक शकता. आनी कोणाक मारूंक शकता. आनी कोणाक मारूंक शकता. सो अशें गोंयचे लोकांनी भियोन रावंक उपकारना. हें चीफ मिनिस्टरान सांगलां आमकां भिवपाची गरज ना म्हणून. सो तेणें हें खरें करून दाखोवपाची गरज आहा. तांकां अटक करून न्हू. जे कोणें इन्स्ट्रक्शन दिलां मारपाक त्या मनशाक धरपाक जाय. आनी कित्याक मारलो तेणें तेजोय रिजन आसपाक जाय न्हू. ताका कितें तरी बसोन रामा काणकोणकराचेर राग येयलो. रामा काणकोणकर उलयता म्हणून अशें आसूंक शकना. आनी कितें तरी आसतलें. आमदार गोविंदाची उतरां ताचे प्रताप सगळ्या गोंयकारांनी पळयल्यात. तो बरो कलाकार. ताणें लोकशायेंत ताज महाल बांदलो. ताका गोमंत भुशण भेटोवंक जाय. म्हजे निर्णय क्षमतेचेर उलोवपी गोविंद कोण. तवडकाराची जाप. काम केल्यार दाम मेळटा आनी काम करचें म्हूण गोविंदान तवडकाराक तोमणो मारिल्लो. ताचेर जाप. काम केल्यार दाम मेळटा पयलीं काम करचें पडटा म्हणून आमदार गोविंद गावडेन एका प्रसार माध्यमा कडेन उलयतना मंत्री रमेश तवडकराचेर फार काडिल्लो. आमदार गोविंद गावडेच्या ह्या विधानाचेर तवडकराचें उलट उत्तर. गोविंद गावडेची विधानां गोविंद गावडेचे बाकी हे सगळे जे आसा न्ही जो काय प्रताप आसा न्ही सबंद गोंयच्या लोकांनी पळयला. हांवें ताका हात आनी बोट सुद्दां ताका लावना. ताणें जर आपणी मळयल्ली वाटेचेर हांव जर चलता म्हणटा असो जर जायत न्ही जाल्यार मग तो कशा स्वरुपान तो येतालो गाय वाट मळोवपाक. म्हणजे एक देवताराच्या स्वरुपान येतालो गाय न्ही. गाय एखाद्या आनी कोणाच्या स्वरुपान येतालो काय न्ही फॅक्ट न्ही तो. म्हणजे ताजें संशोधन जें आसा न्ही की आमी हे प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान गोंयच्या जनतेन करचें. म्हणजे निर्णय जर घेवपाची म्हजे कडेन क्षमता आसत जर जायत न्ही म्हज्या काणकोणच्या मतदारसंघाचे लोक म्हाका निवडून दिनाशिल्ले. म्हणजे म्हज्या लोकांचे एक म्हजेर विश्वास आसा. तूं कोण सांगपी म्हाका निर्णय घेवपाची क्षमता ना म्हणून सांगपी तूं कोण. जे हुकुमशाही राज्य आसता आनी हुकुमशाही राज्यान हांगा शहाजहान जो आसा न्ही की ताजमहल आपल्या बायले खातीर बांदलो. आज लोकशाही राज्य आनी लोकशाही राज्याक सुद्दां जे आसा ताणें ताजमहल बांदलो. ताजी कलावृत्ती कलाकाराची आसा न्ही ती प्रिय मतदारसंघा लोकांक बरी खबर आसा. गोमंतकीय मतदारसंघ आसा. आज हांव आसा आर्ट एंड कल्चर मंत्री. म्हणजे ताका गरज आसा जाल्यार हांव गोमंतकी जनते कडेन हे पडताळून पळोवया आमी. ताका कला क्षेत्रांतलो आसा न्ही गोमंतकी भुशण बी असो पुरस्कार दिवया. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. काणकोणा माशा हायवेर नुस्त्याच्या 2 कंटेनरांनी रस्त्यावेले 11 गोरवांक चिड्डिली. सगळ्याचे सगळीं गोरवां सोंपलीं. फांतोडेर गजाल. 2 गाडयांचें बरेंच लुकसाण जालां. ह्या हायवेर गोरवां बशिल्लींच आसतात. लोक गोरवांचो बंदोबस्त मागतात. काणकोण तालुक्यांत रस्त्याचेर गोरवां मरपाची मालिका चालूच आसा. आमी सलग हेचेर न्यूज करता पूण प्रशासन आनी सरकार हेचे कडेन दुर्लक्ष कित्याक करता म्हणून एक मोठी प्रश्नचिन्ह आसा.
आज फातोडेर सकाळी तापट माशे हांगा 2 गाडी आमने सामने येताल्यो लायटीचेर तांकां एकमेकाक दिसनासतना ती गोरवां बसन आशिल्ली दोनूय वटेच्यान तेणी गाडी त्या गोरवांचेर चडली आनी 11 गोरवांक मरण येयल्लें आसा. सरकार आज कोंडवाडा आनी गोशाळा म्हणून कोट्यांनी अनुदान दिवपाचें सरकारान जाहीर केल्लें आसा. तरी पूण रस्त्यार गोरू मरतात. हेजेर सॉल्युशन कितें हो काणकोणकारा खातीर मोठो प्रश्न पडलेलो आसा. राती लगभग 3:30-4 हांगा रस्त्यार गोरू घडयला आसले आनीक म्हायती मेळिल्ल्या प्रमाणे 2 गाडयो आमने सामने जाल्यो, दोनूय नुस्त्याच्यो गाडयो आनी त्यो गाडी टोटल 11 गोरू उडोवन गेले. ती गोर न्हिदी आशिल्ली रस्त्यार, ती 11 गोरू उडोवन गेली आनी ते आमगे पेट्रोल पंपार काम करता तेणें पळयलें. आज जालें कितें, म्हाजी फक्त एक हें आसा, आमी नायट पेट्रोलिंगा म्हूण पुलिशेची गाडी दवरता. हांव प्रश्न करता, नायट पेट्रोलिंग कितें करता? तुमी फक्त हायवेचेर भोंवत रावता की एक कडेन थांबता थंय न्हिदता? आज तुमकां खबर आसा स्पेसिफीक स्पॉट आसा, हो एक स्पॉट आसा, धापटा एक स्पॉट आसा, थंय मोलेमाकडे स्पॉट आसा. त्या जाग्यार तुमी येवन त्या गोरवां धांवडोवपा तुमचे कडेन जाता कितें? सरकार जेन्ना हें तुमकां पेट्रोल दिता जाल्यार कित्याक लागून दिता? गाडयांत बसून न्हिदपाक? जाल्यार हांव स्ट्रिक्टली हाचेर कारवाय करची मागता. कारण आतां आमच्या माजी सरपंचान एक पुलीस अधिकाऱ्याक फोन केलो, तो पुलीस अधिकारी म्हणपाक लागलो आज हे ज्यो नायट पेट्रोलिंग ज्यो आसा त्यो गाडी आसा त्यो आमच्या अंडर ना, त्यो DIGच्या अंडर आसा. तर DIGक हांव एक अपील करता, तुमी तांकां एटलिस्ट इन्स्ट्रक्शन दिवचें की रातीन येवन हे जे स्पॉट्स आसा त्या स्पॉटाचेर तुमी येवन जाता भशेन गोरवां धांवडोवचें. स्टुडंटा खातीर काणकोणच्यान प्रदेश पत्र. कोडार IIT मोठें स्कॅम. पंच, आमदार, मंत्री, मुख्यमंत्र्या मेरेन सगळ्यांचो खंय स्कॅमाक हात. RGPचो सरकाराचेर फार. IIT हाडचे पयलीं गांवांत येवन परिस्थिती पळोवची, मागीरच कितें तें थारावचें. थळावो आमदार, मंत्री सुभाष खंय लोकांक भिता, अजून ताचें उतर ना. कोडारांत IIT बांदपाचो प्रस्ताव मुखार आयल्या उपरांत आनी सरकारान प्रकल्पाक सकारात्मकताय दाखयल्या उपरांत कोडारांत IIT नाका म्हूण शिरोडा ब्लॉक RGPचे वांगडी मिडिया मुखार. संपूर्ण हे IITचे हे हो घोटाळो आसा तो कोडारान हाडला. हो स्टार्ट आनी हो बेज आसा तो ह्या मनशा वयल्यान हांगासरल्यान हे स्टार्ट जाता. कारण की सुशांत गांवकराचें नांव घेतलें, तो एक्स पंचूय आशिल्ले, तशेंच सुभाष शिरोडकर CM आनी हो सरकार हो सगळ्यांनी मेळून केल्लो स्कॅम आसा. स्टेटमेंट सारको करचो, ग्रावंड लेवल येवन पळोवचें, ते फ्लॅटीचेर कितें आसा तें पळोवचें, ड्रोन सोडाक पळयात आनी तुमी भोंवून पळयात, पूण थंय सद्या आसा कितें, नॅचरल हॅबिटेट कशें आसा थंयचें तें पळोवचें आनी सुभाष शिरोडकरान पयलीं म्हणल्यार आन्सर करचें. तो सद्या जनतेक भिता. आमी गांवांत भोंवून घराघरांनी भोंवून सायनी घेतलेले आसा लोकांक IIT कितें आसा ती समजलेली आसा, लोकांक ओपोज आसा, लोकांनी बरोवन दिल्ले आसा, सायनी मारलेली आसा. हें ग्रावंडार काम. कितली सायनी केल्या सद्या? सायनी सद्या आमी सबमीट काल केल्या, त्यो सुमार 400. लोकां कडेन मागता की हो MLA आसा सुभाष शिरोडकर हेजेर खंय तरी स्ट्रिक्ट एक्शन जावपा जाय आनी फॅमिली राज टोटली काबार करपा जाय. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. ह्यो एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक, पळयत रावात. आयज ह्या चायेच्या स्वादान कितें तरी खास आसा. पळोवया जेवण कशें करता ते. बनी, माझ्या खातीर चपाती भाजी. वनी, म्हजे खातीर खास बासमती रायस. दोतोर, सगळ्यांच्यो पसंतीची काळजी कशी दवरतली? म्हज्यो कांय मागण्यो आसात. एक दोतोराच्या नात्यान भलायकेची काळजी दवरप ही माझी जापसालदारकी आणि सून म्हणून कुटुंबियाचे मन जिखपूय म्हजे कर्तव्य आसा. आणि हे सगळे शक्य जाला पंचामृताक लागून. भारताचे पहिले फॉर्टिफाईड तांदूळ आणि हांचे सगळे प्रोडक्ट जे जेवणातले पौष्टिक तत्वांचो उणाव भरता. आय सर्टिफाय वेर फूड इज फॉर्टिफाईड.
बेताल भाटी बसी पोंद एके 72 वर्सांचे जाणटे बायलेक जाग्यारच मरण सोंपले ती ब्रेटा पिंटो मडगांवच्यान तेच बसीर आयिल्ली स्पॉटार देवली मात बसी पोंद कशी पडली कळुना फाटल्या टायरा पोंद गेली ड्रायव्हराक धरला सकाळी एक एक्सिडेंट जाल्ली हिंगा हांव नासलोलो हांव पंचायती आसलोलो पण फोन केलो मागीर इमिजिएटली धांवन येयलो चोवपाक येयल्या आमगे ती नागवाड्याची बेटा पिंटो म्हूण ती बस ती मडगांव सांबाळ येयल्ली तेगे हायल्या पर कितें फंक्शन आहा म्हूण चिकन बिकन घेवन येयलोली एक बॅग आहा आनी ती जजमिनाक देंवली तीग जाण देंवली ती काय चलोन एकली ती हाडून गेली फाटल्यान कितली दिसत म्हाका आमकां ती कित टायरा पंदर पडली टायरा पंदर कितको पडली कांय खबर ना म्हळ्यार तकली मातशें स्मॅश जाली ती येयली आनी ऑन द स्पॉट मेली ती मागी पुलिसी आतां तेमी अरेस्ट केला ड्रायव्हरा अरेस्ट केला आनी इन्वेस्टिगेशन गोईंग ऑन आयज सकाळीं सुमार 11 वरांचेर हांगासर नागवाडा बेतालबाती ह्या मेन रस्त्यार एक एक्सिडेंट जालो बेटा पिंटो 70 आनी 2 वर्सांची बायल नागवाड्या गांवची ते बासीर सावन मडगांव टावन बेतालबाती पावली आनी जेन्ना ती घरा वेताली तेन्ना कितें जालें तें खबर ना पूण ती एज बासीच्या पंदार पडली आनी सोंपली आतां तिची कूड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान पोस्टमॉर्टमा खातीर व्हेल्या आनी कोलवा पुलिसांनी ह्या इन्सिडंटा वयर पंचनामा रिकॉर्ड केला स्टुडंट मिडिया खातीर बेतालबाती सावन साविडेस BCCI वेंचणुके खातीर रोहन गांवस देसाय GCAचो प्रतिनिधी थारला BCCI वेंचणूक अधिकाऱ्याच्या ह्या निर्णयाक आव्हान दिवंक GCA हायकोर्टांत याचिका घडये सोमारा सुनावणेक येतली GCAच्या दोगा मुखेल पदाधिकाऱ्यांनी सहीच केल्ली नासतना रोहनाचें नॉमिनेशन वेंचणूक अधिकाऱ्यान मानून घेतलें कशें असो मुद्दो गोवा क्रिकेट असोसिएशन GCAन हायकोर्टान पेटिशन फायल केल्लें आसा तेंच्यांनी जे डिसिजन चॅलेंज केल्लें आसा तें डिसिजन आशिल्लें तें इलेक्टोरल ऑफिसरान रोहन गांवस देसायाचें जें नॉमिनेशन आशिल्लें तें एक्सेप्ट केल्लें फॉर BCCI इलेक्शन पूण हें डिसिजन सद्या GCAन चॅलेंज केल्लें आसा आनी हेजी हियरींग मोस्टली सोमाराक येतली फाटल्या दिसांनी जेन्ना हायकोर्टान डायरेक्शन दिल्लें तेन्ना GCAन जे 5 मेंबर आसा मेजॉरिटी तेंच्यांनी रोहन गांवस देसायाचें नांव एज अ गोवन रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून BCCIक धाडलेलें तेजेर मागीर आदलो GCAचो अध्यक्ष तशेंच GCAचो आदलो सेक्रेटरी हेंच्यांनी ऑब्जेक्शन फायल केल्ली ती ऑब्जेक्शन फायल केल्ली ती ओवररूल करून इलेक्टोरल ऑफिसरान रोहन गांवस देसाय हेजें नांव इलेक्टोरल लिस्टार फायनलायज केल्लें आनी तें आतां 28 तारखेचें इलेक्शन जावपा आसा BCCIचें जेचे मेजर 5 पोस्ट आसतले तेजेर रोहन गांवस देसाय हो गोंयचो रिप्रेझेंटेटिव्ह आशिल्लो पूण हेजेर सद्या GCAन हायकोर्टान पेटिशन फायल केल्लें आसा आनी तें सोमाराक हियरिंगाक येवंक शकता BJP गोंयांत आपले 4 लाख मेंबर म्हणटा जाल्यार कॅबिनेटांत चड मंत्री इम्पोर्ट केल्ले कित्याक रामाच्या तेक्याक जाल्लें तें खंय न्याय आंदोलन मात BJP मेंबरशिपीच्या आंकड्याची धमकी दिवन कितें सिद्ध करूंक सोदता BJPचे ट्विटर आपाचो प्रस्न दामो म्हणटा मर्यादेंत रावन आंदोलनां करात घुसखोरी आनी हुल्लडबाजी चलची ना प्रोटेस्ट सोंपल्या उपरांत बाकीचे डायरेक्शन्स दिल्या उपरांत एक ट्वीट पळयलो आमी भारतीय जनता पार्टीच्या ऑफिशियल हँडलाचेर बाकी ते म्हणटा प्रोटेस्ट करपाचो आसा जाल्यार करा बट ते म्हणटा वी आर 4 lakh स्ट्रॉंग फॅमिली इन गोवा अँड 14 crore अक्रॉस इंडिया थिंक ट्वाइस एक्ट रिस्पॉन्सिबली इन फ्युचर धमकी ज्या तरेन आज लॉ अँड ऑर्डर जे आमी म्हणटा ते कशे तरेन फेल जाला ताचे विरुद्ध आमी प्रोटेस्ट करताले आमी फक्त रामा खातीर उबे नाशिल्ले पण प्रत्येक गोंयकारा खातीर उबे आशिल्ले जे आज भिल्ले जे आज भिल्यात आनी तांकां तुमी धमकी दिता तुमी आमकां धमकी दिता 12 कॅबिनेट मिनिस्टरांतले 7 कॅबिनेट मिनिस्टर काँग्रेसींतले इम्पोर्ट केल्ले कित्याक एक MGPचो जाणे कितलेशेच फावट तुमच्या BJPच्या अगेन्स्ट इलेक्शन कंटेस्ट केला एक प्रायम ऑपोजिशन पयलींचो प्रायम ऑपोजिशन तो म्हणजे सदांच ऑपोजिशनान खूबसो आवाज उठोवपी एक मनीस
सो असले सगळे इम्पोर्ट केल्ले टोटल 9 सगळे जे आसा पळय कॅबिनेट मिनिस्टर ते बीजेपीच्या भायले इम्पोर्ट केल्ले आणि फक्त 3 जे तेजे प्युअर बीजेपी म्हणटा ते 4 लाख म्हणटा पळय तितूंतले प्युअर बीजेपीचे फक्त 3च आमदार 3च मिनिस्टर इन्क्लुडिंग सीएम. आतां मेरेन जायतीं आंदोलनां जाल्यांत. आमी काँग्रेसीच्या कार्यालय मुखार जायतीं आंदोलनां केल्यांत, मात तांच्या कार्यालयांत घुसपाचो यत्न केन्नाच केलो ना म्हूण भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक उलयलो. पयली गजाल म्हटल्यार आप आसा पळय न्ही त्यो सगळ्यो गजाली ट्विस्ट करपाक किंवा तांकां करपाक तांचो हात धरपी कोण ना आनी म्हणून ते दिल्ली मार खाल्लो तेंच्यांनी. काल तांकां भारतीय जनता पार्टीच्या ऑफिसान पावले हांगा. तांकां कोणें अधिकार दिला ऑफिसान येवपाक? हो ट्रेसपास न्ही तर. आंदोलनां करतात आमी वेगवेगळे हातून मोर्चाचे मार्फत आमी व्हडली व्हडली पुतळे जळयतात. आमी केलां, आमी खंयच ना अशें म्हणूं ना. पण अजून पासून कोणाच्या ऑफिसांनी भितर घुसपाचें केन्ना जावंकूच ना न्ही. जे आतां दुसऱ्याक पळय व्हडले पळय हें सांगता कितें म्हणटा तें शिस्त न्याय आनी हें सांगता, ताणें पयलीं आपले पांया कडेन कितें जळटा तें पयलीं पळोवपाचें. आनी म्हणून कालचो पळय जो आमचो कमेंट जो आसा तो कमेंट इतलोच आसा की आमचे कडेन कार्यकर्ते आसात. सांगपाचो उद्देश असो की लोकांच्या ऑफिसान भितर घुसनाकात. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. काणकोण कंटेनर ट्रकाक उजो, कॅबिन लासून काबार. फायर ब्रिगेड टायमार पाविल्ल्यान ट्रकांतलो म्हाल साल्वार जालो. ट्रकाचें बरेंच लुकसाण जालां. कुंडय आयडीसींतल्यान खंय कोइंबतूर वतालो. मडगांवच्यान काणकोण वयतना हायवेचेर बेनवडे हांगा एका कंटेनराक राती पेट घेतलो. हो कंटेनर कुंडयच्यान कोइंबतूर वयतालो कॉलगेटीचो लोड घेवन. ही नवी 11 म्हयन्याची गाडी अशी तो चालक म्हणटा. अचानक ह्या गाडयेन पेट घेतलेल्यान तेणी गाडी सायडीक घेतली आनी फुल्ल लासून कॅबिन काबार जालें. तेन्ना पेट घेता तेन्ना तेणी फायर ब्रिगेडीक फोन केलो. फायर ब्रिगेड येतकीर जेन्ना तेणे उदक मारताले तेन्ना सगळे तेंचो मालय पेटेर जाल्लो आसा. इधर से गाड़ी लेके आ रहा था मैं, शॉर्ट सर्किट हुआ. किधर जा रहा था आप? मैं कोयम्बतूर जा रहा था. कुंडई से कोयम्बतूर. हाँ, इधर आते गाड़ी में एकदम शॉर्ट सर्किट होके पूरा आग लगा. इंजन से धुआं आया? इंजन में से आग लगा पूरा. गाड़ी नया है ना वो? नया गाड़ी है, 11 महीने का. क्या क्या था आपका गाड़ी में, क्या जल गया? पैसा था और डॉक्यूमेंट्स थे. एडवांस लिया था वो पूरा गाड़ी में ही था. कितना पैसा था? 10,000 रुपये. और डॉक्युमेंट्स थे? डॉक्युमेंट्स थे. तेन्ना सद्याक ही गाडी हांगा रस्त्याच्या सायडीन आसा. 2 वे आशिल्ल्या कारणान दोनी सायडीन हांगा गाडी येना. फुडें आसा जाल्यार दोनी सायडीन गाडी येवन मोठो अनर्थ जावपाक शकतालो. प्रुडंटा खातीर काणकोणच्यान बगयत. 70तल्यो सगल्यो रानां हक्काच्यो केशी डिसेंबर मेरेन तडीक लायतले. आतां मेरेन 2000तल्यो 800 केशी निकालांत काडल्यात. अभयारण्यांतल्या प्रकरणांची तड लायतले उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी अंकीत यादव सांगतात. फॉरेस्ट रायट्सा सकल लोकांच्यो जमनी 19 डिसेंबर मेरेन तांकां दितले म्हूण मुख्यमंत्री हे आदीं उलयला. फॉरेस्ट रायट्स खाला लोकांच्यो जमनी डिसेंबर मेरेन तांकां दिवच्यो म्हूण मुख्यमंत्र्यान घोशणा केल्ली. ह्या फाटभुंयेर उत्तर गोंय कलेक्टर अंकीत यादवान 70 बसका घेतली. जल्मी, मेळावली, धावे आनी साटरेचे फॉरेस्ट रायट्स क्लेम डिसेंबर मेरेन निकालान काडटले म्हूण कलेक्टराची म्हायती. डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी की मीटिंग थी टू डिटरमाइन द फॉरेस्ट राइट क्लेम्स ऑफ विलेज जारमे, दाबिंग, मलोली एंड सातरे. Today our district level committee, all the members, public representatives, DCM, SDO, member secretary from the tribal welfare department, all of us gathered here in the office of the deputy collector to determine the claims of all these villages. And now, as per the direction of honorable chief minister, we are holding a meeting every week to expedite the disposal of all the pending applications for the forest right cases of all the villages in the Satpuri Taluka. Our target is to complete this by the month of December. So every week around 100 cases, 70, 80 cases we are disposing of. Total there are around more than 2,000 cases are there. And I think we have disposed of around 700 to 800 cases till now. And every week we are holding a meeting to dispose of roughly 100 cases. There is a broad definition of the forest that is mentioned under the Forest Rights Act.
and the committee is going by that specific definition, even if it is a wildlife sanctuary and that falls within this definition, and even those cases are being considered. प्रुडंटा खातीर कल्पेश गांवस. नाल्लेच्यो वस्तू करून वेवसायीक मळार गोंयकारांक पर्याय मेळचो म्हणून गुरू शिष्य हस्तशिल्प प्रशिक्षण प्रोग्रामा सकयल क्राफ्ट कोकोनट शेल कोर्स जालो. सगळे गोंयचे क्राफ्टमॅन ट्रेनिंगेक वस्त्रोद्योग मंत्रालय आणि दक्षिण गोंयचे शेतकी विज्ञान केंद्राचो मेळून 2 म्हयन्याचो कोर्स. नाल्ल्यांच्यो वस्तू करून वेवसायीक मळार गोंयकारांक प्रोत्साहन मेळचें म्हूण गुरू शिष्य हस्तशिल्प प्रशिक्षण प्रोग्रामा खाला क्राफ्ट कोकोनट शेल कोर्साचें आयोजन जालें. कोर्सा विशीं आत्मा प्रोजेक्टाचो संचालक शिवराम गांवकारान म्हायती दिली. इंडस्ट्री ऑफ टेक्सटायल गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया आणि कृषी विज्ञान केंद्र साऊथ हांच्या जोड पावलान जो आसा तो 2 म्हयन्याचो जो कोकोनट ट्रेनिंग कोकोनट शेल मेकिंग डिफरंट आयटमाचो कोर्स आसा ताचें नांव आसा जावन आमचे गुरू शिष्य हस्तशिल्प प्रशिक्षण प्रोग्राम हो तांच्या अंतर्गत आसा. तातूंत वेगवेगळ्या वाठारांतले साऊथ गोवाचे जे आमचे पार्टिसिपंट आसा ते आसा आनी ते पार्टिसिपेट जातले 2 म्हयन्यां खातीर कोर्स आसा. आनी ह्या कोर्सान तांकां डिटेल अशें जे आमी कट्टी म्हणटा पळय ते भायर उडयता ताजे बद्दल तांकां सखोल अशी ट्रेनिंग दितले. आनीक हे ट्रेनिंग तांकां केले नंतर तेजे फायन ट्युनिंग म्हळ्यार ताका एकदम म्हळ्यार कॉमर्शियल वे ताका कशी लूक येतली ताजी पॉलिशींग हे ते आमचे नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ डिझायन जे आसा पळय किंवा वेगवेगळे इन्स्टिट्यूट आसा जे डिझायनाक पार्टिसिपेट जाता हेल्प करता तांचो बी हेल्प घेवन तांकां फायन प्रोडक्ट करपाचे हे 2 म्हयन्याचे तांकां ट्रेनिंग दितले. कोर्साच्या प्रशिक्षकानूय कोर्सा विशीं आपली प्रतिक्रिया दिली. ही कोट्टी अशी आसा की आमी काडून उज्यान उडयता ताच्या पासून वेगवेगळे जे आयटम आसा ते करपाक हांकां हांवें शिकयलां आनी तांकां इतली बरी मजा आयला की हेचे कट्टेचे कितें यूज जाता. इवन दो बँगल्स आसा इयरिंग्स आसा आनी आयज मार्केटिंगाचो असो एक जमानो आयिल्लो आसा की तेंच्यांनी घर बसल्या हे जे ओल्ड लेडीज आसा तेंच्यांनी आपले स्वयंरोजगार जशें आत्मनिर्भर भारत म्हणटा तशें तेंच्यांनी हो वेवसाय करूं शकता. आनी आयज काल आमचे पंतप्रधान किंवा आमचे गोंयचे चीफ मिनिस्टर हितून सगळ्यांक हेल्पफूल आसा. आनी अशे जे उपक्रम आसा हांव ऑन द वे पेडणे हो आयिल्लो आसा मुद्दम की ह्या म्हाजी जी आर्ट आसा ती कोण तरी शिकपाची आनी ही सगळ्यांनी आपले आत्मसात करपाची. प्रुडंटा खातीर सगूण गावडे. हे बुलेटीन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटीन तुमकां पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप वेबसायट ट्विटर फेसबुक पॉडकास्ट व्हॉट्सॲप टाटा प्ले ॲप जिओ TV ॲप. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही जे खातात ते तुमच्या भलायकीत दिसून येता. बाजारात जायती खोबरेलां मेळटात मात पंचामृता कोल्ड प्रेस खोबरेल हे तुम्ही फारीक केल्ल्या पयशांचे मोल पुराय तरेन भरून काडटा. पचनक्रिया तशेंच आंगातली चरबी कमी करपा खातीर हे खोबरेल सामके उपायकारक. हातूंत आशिल्ले एंटीऑक्सिडंट तुमची एनर्जी बूस्ट करता. इतलेच न्हय जाल्यार गोडेमूत नियंत्रणात हाडटा आनी न्यूरोडिजेनरेटिव्ह दुयेंसां वांगडा झूज दिवपाक मजत करता. पंचामृता कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल. घरा घरान पंचामृता हेल्थीफाय.